नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। महाराष्ट्रात राजकीय भुंयकाप। शिवसेनेचे फायर ब्रँड नेतो एकनाथ शिंदेन 22 आमदारांसयत केलो बंड। महाविकास आघाडीचेर सरकार धोक्यात। राज्यातल्या पोरणे किल्ले आणि स्मारकांचो पुनर्विकास करपाचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे उतर। तेरेखोल हुतात्मे हिरवे गुरुजी आणि शेषनाथ वाडेकर हांच्या स्मारकाचे केले भूमिपूजन। आदिवासी समाजाच्यो समस्या सुटाव्यो करपा खातीर करतलो यत्न, सांगता पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर। म्हापशें कोर्ट जंक्शना कडेन दवरात पुलीस उपनिरीक्षक। ट्रॅफिक सॅनिटल बॉस्कोची मागणी। उत्तर गोंय रस्तो सुरक्षा समितीन केली थिये रेल्वे स्टेशनाची पळोवणी। येरादारी वेवस्थापना विशीं जिल्लो अधिकाऱ्यांक धाडले अहवाल। आणि फोडणेचो आमदार रवी नायकान घेतलो उदरगतीच्या कामाचो नियाळ। जमिनी पोंच्यान लायट दिवपाच्या कामाक बेगीनूच जातली सुरवात। आता खबरो विस्तारात। महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक व्हडलो भुंयकाप जाला। शिवसेनेचे फायर ब्रँड फुडारी आणि शिव नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे हांणी 22 मायज आमदारांक वांगडा घेवन शिवसेनेच्या विरोधात बंड केला। देखून महाराष्ट्राचे महाविकास आघाडी सरकाराचेर संकश्ट येवपाची शक्यताय आसा। मजगती शिंदे हांकां शिवसेनेच्या नेतृत्वान गटफुडारी पदावयल्यान काडून उडयला। शिंदे हांच्या ह्या बंडाच्या विरोधात तिडकल्ल्या शिवसैनिकांनी महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या स्थळांचेर निदर्शनां केली। मजगती शिंदे हांणी हे बंड फाटीं घेवचे देखून शिवसेना पक्षाच्या फुडाऱ्यांचे यत्न चालू आसा। शिवसेना सचिव मिलिंद नार्वेकर हांणी एकनाथ शिंदे हांणी सुरतात वचून तांची भेट घेतली आणि सुमार 35 मिनटां चर्चा केली। दुसरे वाटेन शिंदेचे बंड हो शिवसेनेच्या पक्षाचो अंतर्गत प्रश्न आसून ह्या बंडाक महाविकास आघाडीचे सरकार भितून पडचे ना असो राष्ट्रवादीचो अध्यक्ष शरद पवार हांणी केला। पक्षप्रमुखांशी आणि आम्ही सगळे सहकारी एकमेकांशी या संदर्भात बोलतो। मराठवाडा असेल, पश्चिम महाराष्ट्र असेल, उत्तर महाराष्ट्र असेल, तिकडल्या सर्व सहकाऱ्यांशी आमची चर्चा सुरू आहे। राजकारणामध्ये अशा प्रकारच्या प्रसंगांना सामोरं जावं लागतं। 2.5 वर्षापूर्वी सरकार स्थापन होत असताना सुद्धा भारतीय जनता पक्षानं अशा प्रकारचा एक प्रयोग केला होता, तो यशस्वी झाला नाही। त्याच्यामुळे त्यांनी थांबून हा दुसरा घाव घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत। पण हा सुद्धा घाव छातीवर नसून पाठीवर आहे आणि आम्ही छातीवरती घाव झेलणार नाही। म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्या मार्फत सरकार पाडण्याचा डाव सुरू आहे का? असा त्यांचा डाव सुरू आहे, पण ते यशस्वी होणार नाही। एकनाथ शिंदे हे कडवट निष्ठावंत शिवसैनिक आहेत। त्यांचं संपूर्ण आयुष्य शिवसेनेमध्ये गेलेलं आहे। शिवसेनेच्या अनेक संघर्षामध्ये, आंदोलनामध्ये ते आमच्याबरोबर समोर राहिलेले आहेत। बाळासाहेब ठाकरेंवर त्यांची अढळ निष्ठा पहिल्यापासून आहे। त्याच्यामुळे जे चित्र निर्माण केलं जाते बाहेर, मला त्यात हा तथ्य वाटत। नाराजीशिवाय या गोष्टी होऊ शकत नाही। निश्चितपणाने नाराजी आणि एकनाथ शिंदे हे सगळ्या आमदारांमध्ये मिसळून राहणारे नेते आहेत। त्याच्यामुळे साहजिक आहे त्यांच्यावर आणि उद्धव साहेबांना जेवढं प्रेम करतात तेवढंच प्रेम हे एकनाथ शिंदेंवर सुद्धा आमदार लोक करत असतात। पण एकनाथ शिंदे हे कडवट शिवसैनिक आहेत, दिघे साहेबांच्या तालमीत वाढलेले शिवसैनिक आहेत। त्यामुळे त्यांची नाराजी दूर करण्याकरता पक्षाने प्रयत्न करावा अशी माझी सुद्धा विनंती असेल। आता डॅमेज कंट्रोल करण्याकरता प्रयत्न वरतून करायला पाहिजे होते, आपलं म्हणणं खरं आहे। पण एवढं लांबपर्यंत जाईल अशी कोणालाही मनामध्ये पाल चुकत नव्हती। पण आता जे घडलं आहे ते समोर आहे। एक बात है कि वहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है तीनों पार्टी में, इसमें शिवसेना के पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, जबकि सीएम एनसीबी के पास है और इन्फोर्समेंट बाकी जो मंत्रालय है इसकी जिम्मेदारी सरकार के कांग्रेस के ऊपर है।
जहाँ तक लीडरशिप है, कुछ बदलाव करना या किसी को वहाँ मौका देना, वो उनका इंटरनल इशू है, जो शिवसेना की लीडरशिप इस पर जो कुछ तय करेंगे इसके साथ हम रहेंगे। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर वहाँ जो गवर्नमेंट चला है, इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हमें व्यक्ती नाही। मी परवाही एका ठिकाणी असं म्हटलं की 2.5 वर्षापूर्वी विश्वासघाताने सरकार गेलं, याबद्दल आम्हाला काही दुःख नाही। हे सरकार ह्याने जर नम्रपणे चालवलं असतं, सगळ्यांना बरोबर चालवलं असतं, तर एवढा विद्रोह आमच्या मनात राहिला नसता। पण ह्यांची भूमिका कधी नव्हे ते सरकार मिळालं, अचानक मिळालं, आयतं मिळालं, त्याच्यामुळे त्यांचे हातच गगनाला आणि गगनाच्या आतच गेले डायरेक्ट। तर तो जो ॲरोगन्स आहे, थोडेंगे रोज सकाळी एक त्यांचे नेते येणार आणि असं करून जे टोचून बोलणार, पण त्याला शेवटी देवेंद्रजी टोमणे बॉम्ब म्हणायला सुरुवात केली। तर हाच अनुभव त्यांच्या पार्टीतल्या लोकांना, पार्टीतल्या नेत्यांना येतो। एक मी तुम्हाला सांगतो या निमित्ताने की एक मानसिकता डेव्हलप झालेली आहे की ही पार्टी आमची आहे आणि त्यामुळे इतरांनी कोणी सांगायचं नाही। त्याचा फार लाँग टर्म उपयोग होत असं नाही। अशी जी माझी पार्टी म्हणणारी जी आहे ती तेवढीच सीमित राहते आणि त्यामुळे असा अनुभव एकनाथजींना आला असेल, त्यांच्या आमदारांना आला असेल की उद्धवजी उपलब्ध नाही आहेत, अन्य पार्टीची कामं होत आहेत, राष्ट्रवादीच सगळं चालवते आहे, त्याची रिॲक्शन असेल। हुतात्मे हिरवे गुरुजी आणि शेषनाथ वाडेकर हांची जयंती पुण्यतिथी दर वर्सा मनयतले, ह्या खातीर हांगा स्मारक जावप खूप गरजेचें अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। तेरेखोल वाठारांत हुतात्मा हिरवे गुरुजी आणि शेषनाथ वाडेकर हांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन केल्या उपरांत ते उलयताले। ह्या वेळार मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर, पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकर आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। तांचे ल्हानशें स्मारक काय आसना, तांच्या सुपुत्रांनी ती डिमांड केला। डेफिनेटली हांगासर आमची जागा अवेलेबिलिटी कितली आसा हाजी पळोवन तांचे एक व्यवस्थीत रित्या स्मारक आणि त्या संदर्भातलो इतिहास हो हांगासल्या थंयसर रिकॉर्डेड उरचो, हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसता। आणि हाज्या फुडें म्हणजे आमच्या हांगासली स्थानीक ग्रामपंचायत आणि त्याच बरोबर हांगासली हायस्कूल्स ही कायम त्यांची जयंती आणि त्यांच्या पुण्यतिथी म्हणजे 15 ऑगस्टाचो कार्यक्रम हो हांगासर सेलिब्रेट जावचो। हो एड्युकेशन डिपार्टमेंट आणि पंचायत हाज्या वतीन दोगांयकूय कळयलो वयतलो आणि दर वर्साचो कार्यक्रम हो ह्या निमित्तान हांगासर साजरे जातलो। आणि अशी वर्षानुवर्ष म्हणजे तांच्यांनी म्हटलं तशी आता तर 60 वर्सांच जाल्या, म्हणजे जवळपास 55 ते आता 65 वर्सां पुराय जाल्या, पण 100 वर्सां पुराय जाल्या उपरांत सुद्धा हिरवे गुरुजींची याद ही सदोदीत गोंयकारांकडे उरती। हांगासर शेषनाथ वाडेकर हांची याद ही कारण तांच्यांनी गोंय मुक्त करपा खातीर वांटो घेतला, हे केन्नाच आमी विसरचे ना, हेच सांगपा खातीर हे आमकां स्मारक हांगासर जावप गरजेचें आसा। म्हाका आदिवासी समाज वानरमारे ह्या समाजाच्यो सगळ्यो समस्या सोडोवपा खातीर आपूण पुरायेन यत्न करता अशें मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण आल्लेकर हाणें वानरमारे समाजांतल्या कुटुंबांची भेट घेतल्या उपरांत थळाव्या पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें। ज्यो येवजण्यो ह्या कुटुंबा खातीर आसात त्यो आपूण ह्या समाजा मेरेन पावोवपाचो यत्न करतलो। तशेंच ह्या विशीं मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे कडेन चर्चा करतलो अशेंय ताणें सांगलें। म्हापशा मयडा वाठारांतले बॉस्कोट डिसान फाटले 14 वर्सां सावन येरादारी पोलिसां वांगडा स्वयंसेवक म्हणून कोर्ट जंक्शनाचेर येरादारी वेवस्था हाताळपाक व्हड मजत केला। म्हापशा कोर्ट जंक्शना कडेन सदांच व्हडा प्रमाणांत येरादारीची गर्दी जाता। ह्या जंक्शनाचेर सरकारी कार्यालयां, न्यायालय आणि पालिकेचे कार्यालय आशिल्ल्यान येरादारीची सदांच गर्दी जाता। येरादारीचे सिग्नल आसून लेगीत सुद्दां सकाळच्या वेळार कोर्ट जंक्शन वेवस्थापन करप हे एक व्हडलें काम आसा। ते खातीर शाळेंत वचपी विद्यार्थी वेळेर पावचे म्हणून पालक आपल्या भुरग्यांक सारके वेळार शाळेंत सोडपाक येतात। तशेंच सिग्नलां सारकी चालना देखून चड प्रमाणांत ट्राफीक जाता। ते खातीर म्हापशा कोर्ट जंक्शना कडेन पुलीस उपनिरीक्षक दवरचो अशी मागणी बॉस्को डिसान केला। चड जाला पळय ते पावसाक लागून सगळेच गाडयो काडटा भायर, आनी गाडयो काडल्यो म्हणटच एक इस्कॉलांक पयलो एक स्टॅगर्ड टायम आसूंक जाय,
कोणाचे 8 कॉल कॉम आसा जाल्यार कोणाचे 7:45 जावंक जाय, कोणाचे 8:30 जाय, ते प्रमाणे स्टॅगर्ड टायम घालो जाल्यार मागीर तुका तितली ट्रॅफिक उणी जातली. पूण हिंगा कितें जाता, सगळींच पेरंट्सां उठतात, भुरग्यांक लेट घेवन येता आनी मागीर हॉर्न मारतात आनी फुडें फुडें धांवून येतात. आतां सकाळीं चोको ब्लॉक जाल्ले कंप्लीट. गुरूक घेतला आनी आमी सोडयले ती आख्खी ट्रॅफिक. दुसरें सिग्नलां सारकी नात, ती एक पेट्टा एक पेटोना. केन्ना केन्ना प्रॉब्लम जाता व्हडल्या सिग्नलांक लागून. मागीर तेन्ना केन्ना कितें करचें पडटा, तांकां लोकांक आडोवचें पडटा, मातशें राव. तरी लोक जायतो बरो आसतात, जायते पाशियन्स घेता आमचे लागीं आनी तितल्यान बरी जाता आमची ट्रॅफिक सोडोवपाक. मेन ट्रॅफिक म्हणटा पळय तो 7:30 8 ते 8:15 पर्यंत आनी मागीर 8:45 ते धाकटी भुरगीं येता पळय KGची बा ती तेन्ना 8:45. पळय हांगा म्हापशान ट्रॅफिक हें पळय आहा, कोणाक रुल्स एंड रेगुलेशन ना. कोणाक आपयले आडयले पासून जाल्यार फोर्सान येता. हेका हांवें सांगलेलें आहा ते दीस की आमकां 4 ASI जाय ओ PSI, तांकां हाडून हांगा दवरपाचें. कोण क्रॉस जालो, रॉंग क्रॉस जालो ताका चालान दिवपाचें आनी वगत करपाचें. चालान दिवन सोडलें की ना मागीर 1-2 पावटी तो चालान पडलें मागीर कोण सगळे सारके शिकतले. Because of the parking both the sides, there's a lot of traffic. Yeah, that has to be actually on the parents has to come early because the timings, the rains, and from the traffic it comes from the municipality from coming on top. They can like so many blocks are there because buses and this and that traffic jam. Then school children are having a problem to cross, and then to parking both the sides it becomes a problem. उत्तर गोंय DRSC मॉनिटरींग सेलान थिये रेल्वे स्टेशनाचेर संयुक्त तपासणी केली. तशेंच हे तपासणे उपरांत स्टेशना लागींच्या रस्त्याची सुरक्षितताय, येरादारी वेवस्थापन सुविधा ह्या विशीं तपशील अहवाल उत्तर गोंयच्या जिल्लो अधिकाऱ्याक धाडले. ही पळोवणी करतना स्टेशना लागीं आशिल्ल्या बस स्टँडा कडेन सायनेजीस आनी सिग्नल नाशिल्ल्याचें लोकांनी सांगलें. तशेंच टॅक्सीकारांक स्टेशना लागीं मुळाव्यो सुविधा न मेळिल्ल्यान तांची धांदल जाता अशें लोकांनी सांगिल्लें. डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमिटी जी स्थापन जाल्लेली आसा. कलेक्टर इज द चेअरपर्सन अँड मेंबर सेक्रेटरी आसा फ्रॉम PWD. सो हे जे आज आमी डिटेल नोटींग करता तेजे उपरांत आमी सेपरेट मिटींग मागतले विथ रेल्वे अथॉरिटीज बिकॉज वी हॅव सीन टुडे द हार्डशिप्स ऑफ द पीपल. जे कोण लोक चलत वयता, कोणाक कितें ट्रान्सपोर्टाची गरज आहा आनी प्रॉपर सायनेज. जो कोण आपूण गाडी घेवन येतलो जाल्यार सायनेज सारकी आसपाक जाय. आनी एक्चुली आमी हे घेतले कितें पावसाच्या दिसांनी परिस्थिती कितें आहा लोकांची, जो गिरायक आसता ताका कितें प्रॉब्लेम आसा. आमकां खबर आसा की कोंकण रेल्वे आतां व्हडले फेसिलिटी हांगा उगडटा, कॅफेटेरिया, पार्किंग एरिया, ओके. पण जो सामान्य मनीस जो येता, बस पब्लीक ट्रान्सपोर्ट वापरता, तेजी परिस्थिती कितें, तेजे हाल कितें. एज फार एज ऑल्सो सायनेजीस फॉर रोड सेफ्टी इज कन्सर्न. सो दीस इज वॉट. फोंडेचे आमदार रवी नायक हांच्या अध्यक्षताये खाला पुलीस, येरादारी पुलीस, जिल्लो अधिकारी, आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांची खासा बसका जाली. ह्या वेळार येरादारीची कोयडी, रस्त्या कुशीक पडिल्ली झाडां काडप तशेंच कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळपाच्या नदरेंतल्यान कितें पावलां उबारपाक जाय हाचेर भासाभास जाली अशी माहिती मंत्री रवी नायक हांणी दिल्या. फोंडे म्हालात 150 कोटी रुपया खर्च करून जमिनी पोंच्यान लायटीचे केबल घालपाच्या कामाची सुरवात बेगीनूच जातली अशी माहिती फोंड्या नगरपालिकेचे अध्यक्ष रितेश नायक हांणी दिल्या. आशिल्लो ताका आमी हें सांगलें, जितली झाडां पळय आसा रस्ते आसा ती मातशी अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट मातशी काप. आतां फडमोडे काप येतली. आतां ताका दुसरें जावन ताका वयल्या बाजारांत कुट्टी वयतात, थंय चर्ची कडेन सकयल वयता आसतना कुट्टी वयता आसतना ती झाडां सगळीं रस्त्यार आयल्या. ती म्हणल्यार पळय आनी तिवूय कट म्हणजे झाडां म्हणजे कितें फाल्यां आनी ते झाडांचे पान पडटा रस्तो प्रॉब्लेम. आनी बाकीचे आमी वॉटर सप्लायचेर उलयले. वॉटर सप्लाय खंय खंय लायनी उरल्यात त्यो. मागीर नॅशनल हायवेचेर ते उदक भरता पळय ते कुट्टी थंय अंडरपास ते मदले ते तुमी करात कशें वचपाचें पळयात. आनी थंयच्यान तुमी नाला हें खळी मारून उदक सामकें नाला सोडा मारल्या सकयल जाल्यार ते प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे ना. ते उदक ते उदकाच्यान अनेक झालं की रिन्युएबल रिव्हॅम्प डिस्ट्रिब्युशन सेक्टर स्कीम
हातूंतल्यान 150 crores एस्टिमेट केलो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या थ्रू फॉर अंडरग्राउंड केबलिंग आनी बाकीचे म्हणजे म्हाका दिसता ट्रान्सफॉर्मरचे वूड आसा पण सगळे ते आयले लिगल लायन्स वायर्स ते आतां आमी सर मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर सीएमा कडेन फॉलोअप करून ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यान मिनिस्टर ऑफ पावर हेजे अप्रुवल जाय कितलो एस्टिमेट कॉस्ट जाता 150 crores आनी 2 सिटी आसा फोंड्या एक आसा आनी दुसरी सिटी म्हाका खबर ना खंयची ती फोंडा एक आसा वास्को एक आसा सो फोंडा आनी वास्को दोन्ही सिटी 150 crores एस्टिमेट केला फोंडा 150 टोटल दोन्ही मिळून 150 crores हातून ओनली पोंडा 150 crores सो तातून हे आयलें कितें अंडरग्राउंड केबलिंग आयलें तातून ट्रान्सफॉर्मर जे ओल्ड आसा ते येतले दिसता म्हाका वायरी जे ओल्ड सगळे रिवॅम्प जातले सो हे आतां सेंट्रल मिनिस्टर जे पावर मिनिस्टर आसा तेजे कडेन अप्रुवल येवपाचो पणजे राजधानी सारकिल्ल्या शारात IMB कडेन नो पार्किंग बोर्ड आसून लेगीत गाडयो पार्क करतात. लोकांक कितलेय फावट तालाव पडून लेगीत परत परत नो पार्किंग सुवातीचेर गाडयो पार्क करतात. कार्यावळी आसल्यार मंत्र्यांच्यो गाडयो नो पार्किंग सुवातीचेर पार्क करतात. मंत्र्यांक आणि लोकांक कायदे वेगळे काय कितें हो प्रश्न सध्या उप्रासला. सरकाराचो कायदो हो सगळ्यांक एक आसपाक जाय ना तर कायदे कसले. कुळ्या हांगासरल्या पर्यटकांक उलो मारपी नामनेच्या दूधसागर घसघश्याचेर पर्यटकां खातीर सुरू केल्ली जीप येरादारी काल सोमारच्यान बंद केल्या. रान खात्याच्या आदेशा प्रमाण येरादारी बंद दवरपाचो निर्णय कुळे दूधसागर टूर संघटनेन घेतला. संवसारभरांतल्या पर्यटकांक दूधसागर घसघश्याचेर यो वच करपा खातीर खाशेले जीपीची येरादारी सुरू केल्ली. ते खातीर लाखांनी पर्यटक कुळ्या दर वर्सा येताले. ऑक्टोबर म्हयन्यासावन सुरू जाल्ली येरादारी जून म्हयन्या सुरू दवरतात. पावसाच्या दिसांनी उदकाचो पावंडो वाडत आशिल्ल्यान येरादारी बंद दवरतात. जीप येरादारीक लागून वाठारांतल्या लोकांक रोजगार मेळटा. पूण पावसाच्या दिसांनी येरादारी बंद आशिल्ल्यान पुराय वेवसाय ठप्प जाला. एकवीस जून आंतरराष्ट्रीय योग दीस म्हणून आख्ख्या संवसारात मनयतात. ह्या दिसा लाखांनी नागरीक योग करतात. गोंयांत लेगीत मंगळारा आयज व्हडा उमेदीन योग दीस मनायलो. प्राणायाम आनी योगा सयत दिवचले संवसारीक योग दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. ते निमतान भाजपा सयत वेगवेगळ्या संस्थांनी योगाच्या कार्यावळीचें आयोजन केल्ले. लाडफे भाजप मंडळान सरकारी शाळेच्या जोड पालवान श्री सातेरी देवळात योग दीस मनयलो. 70 कुळेली सरकारी विद्यालयान योग दिसाची कार्यावळ जाली. शारिरीक शिक्षक सनी काणेकर हांच्या मार्गदर्शना खाला विद्यार्थी आनी शिक्षकांनी योगाची प्रात्यक्षिका सादर केली. कार्यावळीच्या सुरवेक माचयेर गुळेलीचे उपसरपंच नितेश गावडे, ज्येष्ठ शिक्षक दिलीप पालेकार, कला शिक्षक प्रेमानंद च्यारी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. GVMS NJA उच्च माध्यमीक विद्यालय फार्मागुडी राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयलो. ह्या वेळार योग गुरू डॉक्टर प्रमोद मस्केन योगा विशीं म्हायती दिली आनी वेगवेगळ्या प्रकारची आसनां करून लेगीत दाखयली. गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी योग दिसा निमतान खासा कार्यावळींचें आयोजन केल्लें. ह्या कार्यावळींत विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळी आसनां करून योग दीस मनयलो. तशेंच गोंयच्या हेर वाठारांनी लेगीत योग दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. 70 तालुक्यांत वीज ग्राहकांच्या थकबाकी विरोधात वाळपय विद्युत खात्या अंतर्गत कडक मोहीम राबयल्या. आतां मेरेन सुमार 400 लोकांक नोटिसा धाडल्यात. व्हड प्रमाणात वाळपय थकबाकी जाता अशी माहिती खात्याच्या सुत्रां कडल्यान कळीत जाल्या. फाटल्या दिसांनी नोटीस धाडून लेगीत थकबाकी भरली ना. ह्या फुडें थकबाकी भरली ना जाल्यार वीज तोडची अशें अधिकाऱ्यान व्यक्त केलां. जांची थकबाकी 5,000 वयर आशिल्ली तांकां नोटिसा धाडल्यात. 15 दिसांत थकबाकी भरली ना जाल्यार वीज तोडटले अशें वाळपयकारांक कळीत केलां.
चवथी पयली बोड्डेच्यान गोठणेश्वर वचपी रस्तो येरादारीक उक्तो करचो अशी मागणी बोड्डे सयत शारांतल्या हेर वाठारांतल्या गणेश भक्तांनी केल्या. ह्या रस्त्या वयल्यान 2000 परस चड गणपती विसर्जनाक व्हरतात. राष्ट्रीय महामार्गा खाला दिवचलच्यान वचपी बायपास महामार्गाचेर बोड्ड्या वाठारांत ओव्हर ब्रिजाचें काम चालू आसा आनी ताका लागून बोड्डे गोठणेश्वर रस्तो फाटल्या 6 म्हयन्यांच्यान बंद आसा. ह्या रस्त्या वयल्यान दिवचल पालिकेच्या 8 वार्डांतले गणपती विसर्जनाक व्हरतात. हांव समीर वांयगणकर वॉर्ड नंबर 7 रहिवासी. आमच्या वॉर्डात आयज नॅशनल हायवेचेर जोरात काम चालू आसा, बऱ्यापैकी काम चालू आसा आणि मोठ्या प्रमाणात हांव तांच्या सगळ्यांच्या अधिकाऱ्यांचे धन्यवाद म्हणटा की युद्धपातळीचेर काम चालू आसा आणि पावसूय भरपूर जोरात चालू आहा. म्हणून एक आमची नागरिकांची कळकळीची विनंती आसा की आमच्या मध्ये एक प्रश्न संपर्कात निर्माण जाल्लो आसा. प्रश्न एक पडलेलो आसा की आतां लगेच चवथ लागीं पावलेली आसा आणि चवथ 2 म्हयन्याचेर आसा आणि तो रस्तो पूर्ण जातलो काय ना, तो ब्रिज आसा तो पूर्ण जातलो काय असो लोकांक एक भंय पडलेलो आसा. तर हांव अधिकाऱ्यां कडेन मागता की बेग्यांतले बेगीन तांच्यानी तो रस्तो पूर्ण करचो, जेणे करून तो पूल फक्त 2 म्हयने चवथीक उरलेले आसा आणि त्या पुला वयल्यान गाडयो आमचे जे बारीक गणपती आसा 2 व्हिलर म्हण 4 व्हिलर्स म्हण चलात लोक वयता फुटपाथा वयल्यान ते 8 वार्डाचे लोक जे आसा व्यवस्थित ते थंय गोठणेश्वर आहा थंय ते बुडेले वयता. तांकां ते अडचण जावची न्हू, तेन्ना अधिकाऱ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी बेग्यांतले बेगीन लक्ष घालचें आणि बेग्यांतले बेगीन तो पूल पूर्ण करचो. पेडणेच्या धारगळ गांवांतल्या विर्नोडा वाठारांतलो नवो रस्तो खचिल्ल्याचें चित्र सध्या पळोवपाक मेळटा. हालींच केल्लो हो रस्तो इतले बेगीन कसो काय खचलो असो प्रश्न थळावे लोक करतात. रस्तो खचिल्ल्यान हांगा बारीक सारीक एक्सिडंट जावपाच्यो घडणुक्यो घडपाक लागला. ते खातीर हांगा रस्त्याचें काम सुरू आसा म्हणून दाखोवपी एक सायनबोर्ड लेगीत लावचो अशी मागणी रस्त्या वयल्यान येरादारी करपी प्रवाशी करतात. तेरेखोल न्हंयत मदीं उदकान उबे रावन लोक नुस्तेमारी करतात. न्हंयत फेरी येरादारी आशिल्ल्यान अचकीत चालकाची नदर चुकली जाल्यार वायट घडणूक घडपाची शक्यताय आसा. तेरेखोल फेरी धक्क्या कडेन रेल्वेचे दोंगर तयार जाल्ल्यान फेरी बोटीचे येरादारीक धोको निर्माण जाला. थंय येरादारी खात्यान लक्ष घालून रेल्वेचो दोंगर काडचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. सोमारच्यान पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून मंगळारा दार्जिलिंग वाठारांतल्या कालिपोंग दोंगराचे पावसण कोसळून जाल्ल्या अपघातांत एकलो आगताक सोंपलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अचकीत दोंगराचे पावसण कोसळिल्ल्यान रस्त्या वयल्यान वचपी एका प्रवाशाचो गाडये वयलो ताबो सुटून ताणें झाडार वचून ती गाडी मोखली. मजगतीं सिक्कीम झाड पडून जाल्ल्या अपघातांत 2 जाणांक मरण आयिल्लें. तुया इलेक्ट्रॉनिक सिटी खातीर मुळाव्यो सुविधा उबारपाचें काम निमण्या पावण्यार पावलां. येरादारी बरी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी आयले उपरांत इलेक्ट्रॉनिक सिटीचें काम मुखार व्हरतले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत अशें सांगलां. सद्याक 3 जाग्यांचें वांटप जाल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. हुतात्मे हिरवे गुरुजींच्या स्मारकाचें भुमिपूजन केल्या उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले. आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान इलेक्ट्रॉनिक सिटीचो प्रस्ताव मांडिल्लो, मात तो फुडें वचूंक नाशिल्ल्यान कांय दिसां आदीं पार्सेकरान हो प्रकल्प फुडें व्हरपाची मागणी केल्ली. इलेक्ट्रॉनिक सिटी जी आसा पळय न्ही रे, ही ऑलरेडी 3 प्लॉट अलॉटमेंट जाला. थंयसरले बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर हे पूर्ण जायल्ले आसा. तिजो RFQ फ्लोट 2 फावटी केलो. आमी बरी खंयची तरी इलेक्ट्रॉनीक कंपनी येवची त्या खातीर आमचो सातत्यान प्रयत्न आसा आणि ताच्या खातीर निश्चित रित्या येता त्या काळात ते सुरू जातले. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.